देव बरो दीस दिवन तुमकां सगळ्यांक आनी खरेंचपणी ह्या मिसांत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. बाबाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आयचे इंतेन्स हांव भेटयता अनिता झेवियर, आंतोनेता फेर्नांडीस आनी नेटी कुएलो आनी ताचे कुटुंब. तशेंच मागया आयच्या दिसा वाडदीस समारंभतल्या ऑस्कर फेर्नांडीस आनी आमची दोर एकल्याची इंतेन्सांवां आमचे कोश्ट. खरीतपणी आयच्या दिसा ह्या मिसांत आमी बापाक उबारुया. मोगाल भयणी भावानो, आयज रुजाई सायबिणीच्या नोवेनाचो 5वो दीस आनी आयच्या शिव सेवा धर्माचो विशय असो गुंतून हाडला. रुजाई सायबीण सगल्यांक कश्टवतल्यांक बोरव्याशाची दिवटी. एका क्रिस्तांवाचें जिवीत सोंपें न्हय. जेजून आमकां बऱ्यो बऱ्यो वस्तू ह्या संवसारांत बासायल्यो नात, पूण ताणें म्हणलां, दर दिसाक तुजो कुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान ये. तरूय जेजू आमकां ह्या दुखाच्या कोंडान सांडिना. दर जिविताचे आडकोलींक फुडो करूंक जेजू आमचो सांगाती जावन आमकां बोलान भरता. आमची मोगाल आवय रुजाई सायबीन आमकां कुटुंबीक रोजाराच्या मागण्या वरवीं सगल्या कश्टवतल्यांक बोरवाशाची दिवटी जावन नवी दिशा दाखयता. आयज ह्या मिसा समारंभेंत रुजाई सायबिणीच्या आदारान आपल्या क्रिस्ती भावार्थान तशेंच कुडींत कश्टवतल्यांक एक नवो बोरवासो उदिवंक बापा लागीं मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. देवाचे काकूळतीक आमी उलो मारया आनी सगळीं म्हणया, हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदां दाखवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूंक, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Christ,
प्रार्थुया. सूर पदवेदार देवा, भोवभाग्यवंत आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसतांव. हे मोगाड आवयचे विनंतीन ह्या संवसारांत सर वायट विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवन पावलून फिलिपकाराक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, म्हजे विशीं तुमी हुस्को दाखयलो म्हूण सोम्या सोवें हांव खुशाल जाला. आदींपुर्यान म्हजे विशीं तुमकां हुस्को आसलो, पूण तो दाखोवंक तुमकां सयोग मेळूंक नासलो. म्हजे लागीं कांय ना म्हूण हांव अशें उलयना, कित्याक म्हजे लागीं आसा तितल्यानूच सदांकाल दादोशी जावंक हांव शिकला. दुर्बळ तसो व्हड गिरेस्त कसो जिवंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितींत आनी खंयसरूय आसूं, उपाशी रावूं वो पोटभर जेवंक खावंक, सुकोलांत वो दुकोलांत जेवंक कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बोल दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकतां. तरी म्हज्या हुस्क्या कोतींनी म्हाका आदार दिवंक तुमी बरी कोडणी केली. पयलीं शुवर्तमान परगटूंक हांव मासेदोनांतलो भायर सरलो तेन्ना तुमचे खातीर खंयचेच पवित्र सोबेन म्हाका कसलोच दुडवाचो आदार दिवंक ना. आनी फिलिपकारानो, हें तुमी बरें जाणोत. हांव थेसोलिकेंत आसलो तेन्ना गरज म्हूण 1 वा 2 फावटी तुमी म्हाका पावल्यात. तुमची देणी म्हाका नाका, पूण तुमचेंच उत्पन्न वाडलोलें म्हाका जाय. सद्या म्हजे लागीं गरज तें आनी ताच्याहून चड आसा. एपाफ्रोदितान तुमची देणी म्हाका पावयलोल्यान हांव बोल्लोलो आसा. ती देणी देवाक आवडटा आनी तो मानून घेता तसलो दुमदुमीत येवन. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोवें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसोद प्रितोमेचेर बोलीस जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची संसोद सुदोय. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णे दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितिकाली. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. तो आपलें काळीज गोड दवरता. ताका भिरांतूच ना. सोदोळ हातांनी तो दुबळ्यांक वाडटा. ताचें बरेपण तोखतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
केदें वर्तें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें आमी गिरेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं, मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तेन्ना जेजू एका होड्यार चडलो. ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले आनी अवचितूच दर्यान इतलें खोर एक तुफान उपरासलें की लारां ओड्या वयर पावतालीं, पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हळें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बूट मोरता. आनी ताणेन म्हळें, तुमी इतले भिजूड कित्याक? इतलो ओलको तुमचो भावार? मागीर उठून ताणें वारें आनी दर्याक बेश्टायलें आनी एकदम थोडाय जाली. ते अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस काय हो? वारो आनी दर्या लेगीत ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. क्रिस्ताताय प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी कोश्टांचेर नियाळ करता आनी मारिया बोरवंशाची दिवटी हें आमी मानून घेता. मनशाच्या जिवितांत कश्ट जल्मांक ते मरण पासून आसा, कारण कश्ट आमकां कोणाकूच चुकोवंक ना. आमी जरी तर क्रिस्ती दोतोन शिंकल्या जाल्यार आमकां थंय मेळटा. क्रिस्ती धर्मांत आमचो मुखेल भाग म्हटल्यार कश्ट. इंग्लिशींतल्यान आमी म्हणटले सफरींग इज द सेंटर ऑफ क्रिस्टियनिटी. कश्ट आदीं आसलेत, कश्ट आतां आसात आनी कश्ट फुडाराकूय आसतले. पूण ह्या कश्टांत देव आमच्या सांगाता आसा आनी आमकां भावार्थाचो बोरवांसो दिता. आदल्या कोरारान इजिप्तांतली भायर सरतना इज्रायल पोरजां कश्टवली आनी बासायल्या देसान पावसर वेगवेगळ्या तोरांचे कश्ट इज्रायल पोरजां अणभवता. पूण ह्या कश्टांत देव तांकां एकली साणिना. देव खूद तांच्या मुखार चलोन वेता. देव खूद तांच्या कश्टांत वांटो घेता आनी मोइजेसा वरवीं तांचो बोरवांसो वाडयता. नव्या कोरारांत आमी नदर मारली जाल्यार जेजू क्रिस्त वेगवेगळ्या कश्टांक सांगात दिता. जावं ते पिडेचे कश्ट, जावं ते देंवचार बसयल्ल्यांचे कश्ट, जावं विधवांचे कश्ट, जायत्या कश्टांक आपूण सांगात दिता आनी खरीतपणी तांच्या कश्टांक पावून एके भाशेन जिविताचो बोरवांचो, भावार्थाचो बोरवांचो जेजू तांकां दिता. प्रितीच्या भयणा भावांनो, देवान आमकां मारिया आमची आवय दिल्या, जी खरीतपणी आमच्या कश्टांक बोरवंशाची दिवटी जाता. आनी हाकाच लागून
आयज ह्या नोवेनांक आमी विशय घेतलेलो आसा रुजाय सायबीण सगल्या कश्टोतल्यांक भावार्थाची ड्युटी. हांव सेमिनारीस कसो शिकतना जायतीं वर्सां फाटीं 1996 एक पाद्री पिलार संस्थेचो आमकां आपलो अणभव दिवंक आयिल्लो आपलो अणभव दिवंक आयिल्लो तो. आनी खरीचपणी तो मिसांवाच्या गांवांत वावुरतालो आनी ताचो अणभव म्हज्या तकलेंत आयज पासून रिगलोलो आसा. आनी हो पाद्री म्हणटालो आपूण मिसांवान वावुरतालो तेन्ना आपणाक एक सब स्टेशन आसलें आनी थंय चलून वचूंक जाय आसलें कारण थंयसर त्या काळार वेहिकल्स नासले. म्हणटकूच चलोन रानांतल्यान प्रवास करचो पडटालो. आनी खरीचपणी हो प्रवास केल्या उपरांत ताणें थंयसर आपलें कार्य वो कितें करूंक जाय आसलें तें केलें. आनी तें केल्या उपरांत ताचो वावर येता म्हटल्यार दीस धारीर पडलो. सगळोच काळोख जालो म्हणटा तो. आनी येवंक तो भियेलो कारण वाटेर कोणूय मारीत गाय म्हूण भिरांत आसली. वाटेर जनवरां खायत म्हूण भिरांत आसली. वाटेक आपूण रस्तो चुकत गाय ह्या रानांतल्यान भिरांत आसली. आनी हें सगळें चिंतून एके भाशेन संकश्टाक तो सांपडलो कारण दुसऱ्या दिसा सकाळीं म्हणटा तो आपणाक मीस आसलें म्हणटकूच आपणें ते सांजेर येवंकूच जाय आसलें. प्रितीच्या भयणा भावानू फुडें तो म्हणटा आपल्या बॉल्सान कोंत आसलें रोजरी आनी हें कोंत म्हणटा तो आपणें काडलें आनी तेर सुरू केलो. आनी जितलो तो चलून येतालो आपल्या पावलांक म्हणटा तो उजवाड जायत वेतालो. आनी ही एक आपल्या जिवितांतली घडलेली ओचोरयां तो खरीचपणी आमकां सांगतालो. कितें सांगूंक सोदता हो पाद्री की खरीचपणी सायबीण मायन ह्या कश्टांच्या संकश्टाच्या वेळार आपणाक आदार दिलो. सायबीण माय जाली बोरवाचो ताचे वाटेक. आयचें पयलें वाचप बाग्योंत पावलून फिलिपकारांक बरयल्ली चीट. आनी हे चिटींतली 2 कल्पना हांव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरतलो आसलो आमच्या नियाळाक. पयली कल्पना हांगासर बाग्योंत पावलू आमकां म्हणटा आपूण कसल्याय परिस्थितीन आनी खंयसरूय आसूं कशेय भाशेर आसूं हांव जिवंक कबूल आसा. जावं भुकेंत जावं पिडेंत जावं कसल्याय संकश्टांनी जिवंक म्हाका परवा ना कारण म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकता. बाग्योंत पावलू कसल्याय कश्टांक फुडो करूंक तयार आसा कारण ताचो बोरवाचो जेजू क्रिस्त. जाल्यार दुसरी कल्पना तो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता ती जावन आसात दिनवासणेची. बाग्योंत पावलू ही चीट खरीचपणी आपूण बणकणीत आसतना बरयता फिलिपकारांक आनी तांकां दिनवासता वाखाणटा कारण आपूण टेसोलेनेंत आसलो तेन्ना तुमी म्हाका म्हज्या आदाराक पावल्यात म्हूण. जेन्ना तेसोलेनेंत आसतना म्हजेर संकश्ट आयिल्लो म्हजेर कश्ट आयिल्ले तेन्ना तुमी म्हाका पावल्यात आनी 2 पावटी तुमी म्हाका दुडवांचो आदार दिल्यात. प्रितीच्या भयणा भावानू फिलिपकारांक तो वाखाणटा कारण तेसोलेनकारांच्या गोरजा आकांताक तांच्या संकश्टांच्या वेळार ती तांकां पावली. आयज आमचो जण एकल्याचो कायदो दुसऱ्यांच्या संकश्टांक आमी पावू. आयज जायते पावटी आमी फंक्शनांक वेता अशी म्हणणी आसा न्हय सोयऱ्यांक सान्नां आनी शेजाऱ्यांक मोडे म्हणून न्हू. सोयऱ्यांक वडे आनी शेजाऱ्यांक मोडे न्हू. सोयऱ्यांक वडे आनी शेजाऱ्यांक मोडे कित्याक म्हणटा आमी आमकां जेन्ना बरें फंक्शनां आसतात तेन्ना आमकां सदांच सोयऱ्यांचो उगडास येता पयलो न्ही. कोणाक सांगतलीं आमी मेली जाल्यार धांवतात रोखडीच शेजाऱ्यांक घेर न्ही. आगो यो गो मेलो तो न्हेसय तेका म्हण न्ही.
आमी शेजाऱ्यांक पयलीं पावोंक जाय, शेजाऱ्यांचो आमी पयलो उगडास करूंक जाय आनी गरज आकांताक शेजारीत आमकां पावोंक जाय. आनी म्हज्या शेजाऱ्याक हांवूच जावंक जाय एक बोरवाशाची दिवटी. प्रितीच्या भयण भावांनो, आयज जरी तर शुभ वर्तमानांत आमी पयलें जाल्यार थंयसरूय हांव 2 वस्तू नियाळटलो आसलो. पयलें, संकोश्ट कोश्ट आमचेर खंयच्याय वेळार येवंक शकतात, खंयच्याय परिस्थितीर आमी आसतना येवंक शकतात, ताका वेळ ना. आनी हेंच की शिसांनी अणभवलें. पोलतोडी वेतालेत ते दुसरे वाटेंत वेतालेत आनी शिसांक हाची म्हायती देखून नासली की आतां वादळ येतोलें म्हूण. कारण जरी तर तांकां खबर आसली ते जेजूक सांगतले आसलेत वादळ येतलें आमी वेचूं न्हू म्हूण. आनी हांगासर आमकां शुभ वर्तमानकार बरोवपी म्हणटा, ओवचितूच थंयसर वादळ जालें. जिवितांत केन्ना कोश्ट येतले आमी नकळो, जिवितांत आमी केन्ना कोश्टांक सांपडटलीं आमी नकळो. पूण हांगासर दुसरी वस्त आसा, जेजू तांच्या बरोबर आसलो. जितलेय फावटी ते संकोश्टाक सांपडले जेजू तांचे बरोबर आसलो. प्रितीच्या भयणा भावांनो, जितलेय फावटी आमी संकोश्टांक सांपडटात जेजू आमचे बरोबर आसता. जिवितांत जायते कोश्ट येतात, वेगवेगळ्या तरांचे कोश्ट. पयलीं आमी म्हणटाले कुडीचे कोश्ट ऑफ फिजिकल, आनी हे कोश्ट जायते फावटी जल्मांतानूच आसता. जावं एक कुड्ड्याक, मोन्यांक, भेऱ्याक, पांगड्याक, हे जल्माचे कोश्ट. थोडे एक्सिडंट जावन कोश्ट, आपसोयक जाता, पांव मोडटा, हात मोडटा, पॅरलायज जाता. थोड्यांचे सडन सिकनेस, तूं वैजागेर वेता, डॉक्टर तुका सांगता तुका कॅन्सर आसा, डॉक्टर तुका सांगता तुज्यो किडनी फेल जाल्यात. सडन सिकनेस. प्रितीच्या भयणा भावांनो, दुसरे तरेचे कोश्ट, आर्थीक परिस्थितीक, फिनान्शियल प्रॉब्लम. आयज जायत्या जाणांक नोकरी ना कारण तांच्यान पयशे दिवंक जाले नात. आयज जायतीं जाणां आंकवार आसात कारण लग्न जावंक दुडू तांचेशी ना जालेत. आयज जायतीं जाणां शिकोन आसतना आसात कारण शिकूंक तांचे कडच्यान दुडू ना जालेत. आनी हे भाशेन आर्थीक परिस्थितीक लागून जायत्यांच्या जिवितांत कोश्ट भितर सरलेले आसात. जाल्यार तिसरे तरेचे कोश्ट, आमी दुसऱ्यांक दिल्ले कोश्ट वो दुसऱ्यांनी आमकां दिल्ले कोश्ट. आनी हे कसले कोश्ट? आयज भाटाबेसांक लागून कोण पुलिशेन व्हरता, कोण कोर्टान व्हरता, कोश्ट. आवय बापूय मोगान भुरग्यांक व्हडलीं करतात, भुरगीं आवय बापायक कोश्ट दितात. लग्नीक जिवीत, बरें जिवीत सारूंक नेमलोलें, पूण तांच्या मदें दुस्पट जाता, कोश्टान ती भितर सरतात. आयज वेगवेगळ्या तरेचे कोश्ट मनीस फुडो करतात. भाग्योन तेरेज कोलकत्ताची आमकां हीं उतरां म्हणटा, जितलेय फावटी आमी कोश्टवता तितलेय फावटी देव आमचो उमे घेता. देव आमकां वेंगेन घेता एके भाशेन, कारण देव आमकां एकले सोडिना. प्रिच्या भयणा भावांनो, आमी जरी तर मारयेच्या जिविताचेर लक्ष मारलें जाल्यार मारिया जिवितांत कोश्टवली. आनी अदीक करून कोरेजमाच्या काळार आमी तिच्या जिवितांतल्यो 7 दुखी नियाळटा. आनी ह्या 7 दुखींनी आमकां एकूच नियाळूंक मेळटा, तें म्हणल्यार तिचें ओगेपण. ह्या 7 दुखींनी तिणें कोश्ट सोंसले ना न्हय, पूण पिरंगोली ना, देवाक शिणलो ना, पूण खेरीतपणी आपुणूच आपणाक देवा वरवीं बोरवांसो घेता. आनी ह्या बोरवांशान जियेता, ह्या 7 दुखी ती ताणटा, सोर्गीचो मुकूट ती जोडून घेता. खुद जेजूक ती बोरवांशाची ड्युटी जाता. कारण आर्चबिशप फुलटन शेन जेरुजाल्या वाटेचेर लक्ष घालता. नियाळ बरयतना तो म्हणटा, जेजूची आनी मारयेची नदर एक जाली. आनी मारयेन जेजूक कितें सांगलें ह्या वेळार? तिका तिणेन बोड दिलें, तिका तिणेन बोरवांसो दिलो, तिका ताणेन उर्बा दिली खोरीच फुडें व्हरूंक. कारण ह्या खुर्सा उपरांत
मनशा कुडाक जैत येवचें आसलें. सो जेजूक ती खूद आपूण बोरवंशाची ड्युटी जाता. प्रितीच्या भयणा भावांनो, आयज तुका आनी म्हाका मारिया बोरवंशाची ड्युटी. आनी हाकाच लागून आमचेर जेन्ना कश्ट येतात, आमी संकश्टांक सांपडटा तेन्ना आमी हांगा थंय वेता. देखीक आख्ख्या संवसाराक फातिमा शारांत, लूड शारांत आमी वेता. आमच्या भारतांत आमी वालंकानी वेता. आमच्या गोंयांत आमी थिवी वेता. कारण मारयेची भोक्ती ह्या स्वातांचेर चलता. आयज खरीतपणी आमी सगळीं जाणां हांगासर आयिल्लीं आसा, कारण आमी जाणा मारिया आमच्या कश्टांक बोरवंशाची ड्युटी म्हूण. सगळीं उबी रावुया. येद्या वेळार आमची मागणी आनी गरजो आंकवार मारयेचे विनवणेन पापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल घेतलोले पोरजेक रुजाई सायबिणीच्या आदारान बोरवंशाचे दिवे जावन तांचे कालोखी जिवितान उजवाड हाडूंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सोवे आपली जबाबदारी नितीन आनी सवस्तकायेन पालूंक आनी समाजान शांती समाधान हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमच्या गांवांत वेगवेगळ्या दुयेंसाक आनी पिडेक सांपडलेल्यांक रुजाई सायबीन बोरवंशाची दिवती उजवाडावून तांचें जिवीत नवेकीन कशें पोरजोलीत जावंक जेजूची पेकोवणी तांकां मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमच्या गांवचे सोपून गेल्ले फिरगोजकारांक बापाचे दोयालायेन पातकांचें बोगसणें मिलून तांकां शांती आनी सुर्गीचें सूख फावो जावंक बोरवंशान रुजाई सायबिणीचे विनवणेन मागुया. विस्वासान मागता बापा, आयज ह्या देव मंदिरांत एकठांय जालोल्यांनी रुजाई सायबिणीचे मोजतीन पवित्र सोबेक पयसावतेल्या भयणी भावांक जेजूची दया आनी मोग आपल्या जिवितांतल्यान दाखोवंक तांकां परत देवासोची हाडूंक वावरूंक पवित्र आत्म्यांची काळजी तांकां मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेनाय घे. परमेश्वरा देवा, तुजे मुखार दवरलेल्या मागण्यांक दोयेन कान दी. ह्या मागण्याचो फोड आमच्या जिवितांत लाबूय आनी कश्टांच्या वेळार
मारये वरवीं तुका उलो मारूंक आमकां निर्मी. क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं आमेन. दानतोयले वेळार गीत घेवया C11. म्हज्या भयणानो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समोरमता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुह्या, आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता, सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुह्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योंत आंकवार मायेचो भोक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कोनवळाय आमी वाखाणटा. शेकांशेक प्रितिमेचेर कितली वर्तीं तुजी विजमिता, सोरकाळी मनशाताय कितली ओप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोनीचेर काकळुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरी आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Tuja wojwowa, on sorgi, tuka swój swój. Sorg zbora ci nami, nie taka swój. On sorgi, tuka swój swój. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान देन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. Sumia Jesu ami odokaga Adiga sinle pieda Kitling mauti tu voivo vanieso Ami tuce moro orgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तरलेले तुजे पोवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमाव आमच्या आदारी बिस आनी सगळ्या याज्ञीक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सदरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मारी देवाची माय सांगाते, भगवंस सेती सपोते, भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायत आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां घोस आनी आमकां टायणेन पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी मोठी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवड चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जाणें खूद आपूण कश्टवलो आमच्या कश्टांच्या वेळार आमकां सांगात दिता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी दी. कोमुण्या वेळार गीत घेवया D12. खुशामोना काळजा मुक्ती कोरिया बोसून कोरियाचे मोन. खुशामोना काळजा मुक्ती कोरिया बोसून कोरियाचे मोन. हे तुझे सु आमचे मोने Zabolidan bin wasnicie Odmiakcie mon godajcie Ekor duże amcie onko Baba baoj amci boso Kushamona Garza mokti Korea boson Korea chemo 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 Yetu baba yetu moini Jesu magragosia hoigui Bapak pelak sumur pilih Civica da pomorace Tu gaspitoi soglia calza Este buzonat mea soda Kushamona Garza mokti Korea boson Korea chemo
खुशाल मोरास काळजा भोगती कोरिया बोसोड कोरियाचे बोल काळजा भोगती कोरिया बोसोड कोरियाचे बोल श्यामोळा काळजा भोगती कोरिया बोसोड कोरियाचे बोल. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, बागयोन आंकवार मारिया देवाचे मायेचो उगडासाक आमी तुका भेटयल्या त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरवीं तुजी खुशी पाळूंक स्वर्गार तुज्या सासणाची सोडवण भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. मोगाळ भावां भयणांनो, आयज आमचे मदें आसलो फादर सांताना डिसोजा आनी म्हाका जाणा इगोजेचो पाद्विकार कसो तो वावुरता. आयज सकाळ फुडें आमचे मदें येवन देवाच्या उतराच्या उजवाडान ताणें आमकां आत्मीक संदेश फावो केला. तर सगळ्यांच्या नांवान आमी ताका शाबासकी दिता आनी देवाचो उपूट आशिर्वाद ताचेर ताच्या बऱ्या वावराचेर आमी मागता. आयज ह्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या सगळ्या आमच्या भावां भयणांक आमी शाबासकी दिता आनी रुजाय सायबींचो आशिर्वाद आमी तांच्या कुटुंबाचेर मागता. सकाळीं आनी सांजे वेळार कुमसारांचो वेळ आमी भायल्यान बोर्डाचेर घातलेलो आसा, तो तुमी पळोवचो. घडटा तेन्ना वेळ करून पवित्र साक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूक भेट दिवची. फर्स्ट एड कावंटर आसा, भलायके वाटेन कितेंय जालें जाल्यार बँड स्टँडांत भेट करची. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची. भायर सरतना सवकासायेन भायर सरची. आयज दोंगोरी आनी बुतिकास ह्या वाड्यांतल्या भावां भयणांनी कॅन्टीन केल्लें आसा. थंयसर जायत्यो खावपाच्यो वस्तू मेळटात. तुमी तांकां भेट दिवची आनी वस्तू घेवन आदार करचो. उबी रावया. खरेंचपणी हांवूय देनवासतां पादिगाराक फादर डायलनांक आनी पातकुरांक ही संदी ताणें म्हाका देवाचें उतर परगटोवंक तुमची फिरगोजेन दिली देखून. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची रुसाई सायबिणीक नोवेनाचे मागणी. ए भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक थावन जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खोशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. थोड्यो घडयो गीत रावन मारची विनवणेन तुजी मागणी तुज्यो गरजो देवा मुखार दवर. ए देवाची माई, हे मोचे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे.
नोमान कुरपीन बोलली, हे मोचे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. ए संस्थल्यांचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या अनुदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे खोडे खतखत्यान मागतां, ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळून दी. आमेन. सगळीं बराबर. नमान मरे कुरपेन बोलले, सर्वेस्पो तुझ्या टायंसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरी देवाची माय, आमच्या पियां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमचे